यो मरे यो रे यो लाग तू कोण ओळलो येते बरे खंय रावलो कोणाक रावलो हांव येवंक जायना तापता कित्याक तर आमची डिलीट मारला सर एक मिनिट डिलीट मारला मेरो तुम्ही हे झाले चल लाईव्ह सोडला सांग सांग हांव परत सोडटा आता आम्ही डिलीट डिलीट मारता पडले तू मरे तू एक काम कर गाडी घेऊन गाडी सांग तुम्ही एक सगळे आपापल्याक जाय थंय जाय आम्ही बाब कितें आयज तुमी आतां मेरशे उदक भरला कितें आलें आमचो हांगाचो इलेक्टेड MLA आसा बाब रुडोल्फ फर्नांडीस तो BJPन जॉइन जाल्ल्या कारणान तांणी एक न्यू टुरिजम स्पॉट म्हणून क्रिएट केला दीस इज द न्यू लेक सारकेजम कुशीक दवरलो जाल्यार मेरशेन हाज्या पयलीं अशें 15-20 वर्सां पयलीं बुड्डी येताली पूण ज्या तरेन हांगाचो डेव्हलपमेंट केला इनफॅक्ट हांगा जी कोर्टाची बिल्डींग बांदल्या ती कोर्टाची बिल्डींग बांदता आसतना फूल जे शेतां आशिल्ली ती पुरयल्या शेतां पुरयल्या कारणान जे कान हांगा आसताले आमचे ल्हानपणांतल्यान आमी अशें वताले तो रस्तो रेजूय केल्लो पूण तोय आज बुडला आज परिस्थिती अशी आसा की तुमी लोकांक कशे त्रास जाता ते पळयल्या लोकांच्यो बायक बंद पडले हे पडला आतां उदक वचपाक खंयच वाट ना उदक वतले खंय सो विदाउट एनी प्रॉपर प्लॅनिंग जेन्ना रेस करता आसतना हांगाय तांणी कलवर्ट बांदिल्ले पूण ते कलवर्ट म्हाका दिसता कशें बांदल्या कितें बांदलां तें आमकां कळना द वे थिंग्स आर रायट नाव ना पंचायतीक पडला ना हांगाच्या MLAक पडला हांगा कितें चल्लां तें आमचे बरोबर धनोज बाबूय आसा आय सेड लेट अस एटलीस्ट गो लेट्स वर्क दीस आमी अशें चलना फुडें गेल्यार ट्रॅफिक म्हणजे जी परिस्थिती आज मेरशेची जावन पडल्या ऑल बिकॉज ऑफ हायपोजेट डेव्हलपमेंट लँड फिलिंग केल्या थंय लँड फिलिंग करता आसतना कंप्लिटली कांयच हाजेर कंट्रोल दवरूंक ना आज हाज्यापेक्षा वायट परिस्थिती आशिल्ली आज मातसो पावस कमी जाता कित्याक भरती जाल्यार हांगा आनी एक खूब फेर फुकट आनी उदक वयर भायलें भितर वचीत रे तरी आतां इमिजिएटली सोल्युशन काडपाक जाय इवन पंचायतीन इमिजिएटली हांगा येवन एक्चुली कितें तरी हें करपाक जाय आशिल्लें बट पंचायतूय खंय तरी गायब दिसता आमचो MLA खंय तरी गायब दिसता आनी लोकांचें पडून गेलें ना आतां पेट्रोल पडलो बंद ही परिस्थिती आसा सकाळची फुडें वचून आमी फुडें पळय हांगा हें उदक कमी आसा हांगा तें फुडें वाचना कांयच जायना वता सर म्हाका स्विमींग येना आमकां हे त्रास करता रे हे काडू हे वयर काड एल्युमिनियम ते काय जालें ना ते म्हणना तुका धरपाक बरें पडटलें एक फ्लोर वयर काड ट्रक हो वयता ए मातशें सायडीक रावा ट्रक हेवटेन येता आनीक 2-3 सर सर हेवटेन 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 शेतान वतात तू हेवटेन यो काड रे ट्रकाचो काड हे डायरेक्ट ट्रक येते आमचं सांगा रे का रांता ते करा रे मार पडतो ट्रक को तकलीफ नहीं हुआ ना व्हेरी गुड कसो वॉटरफॉलाचो एक हे सीन काय दिसता दुचाकार धबधब्यार गाडी वता पळय उदकाच्यान नाही फिलिंग अशें आमकां टुरिजम मिनिस्टराक आमी सांगता की ताणें मेरशेक ऑल्सो शूड बी ब्रॉट ऑन टुरिजम मॅप फॉर दीस लेक दॅट हॅज बीन क्रिएटेड बाय हायपोजेट डेव्हलपमेंट विच इज बींग सपोर्टेड बाय लोकल पंचायत जी भारतीय जनता पार्टी अंदर आसा आनी जो लोकल MLA आज भारतीय जनता पार्टीक जॉइन जाला जेन्ना खरीच जर मेरशेकाराक गरज आसा हे शूड हॅव बीन हियर आतां ती कोर्टाची बिल्डींग अनदर 2-3 मंथ्सान ती ओपन जातली हांगा ट्रॅफिकूय वाडटलो आनी ही जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार तो रोड करता आसतना उदक वचपाक खंय तरी वाट करूंक जाय आशिल्ली हायवे बांदला हायवेकय तांणी थंय
जे उदक क्लॉग जाताले ते काडपा खातीर एक कलवट बांदला नवो आतां आफ्टर हायवे इज कंप्लिटेड. दॅट मीन्स देर इज एब्सोल्युटली नो प्लॅनिंग इन दीस गव्हर्मेंट. आनी हे जर अशेंच उरलें जाल्यार म्हाका दिसता ही परिस्थिती आनी 1-2 दीस पावस पडत जाल्यार हांगाच्यान गाडयो वचपाच्यो बंद जातल्यो. देर इज नो वे समबडी कॅन पास थ्रू. आतांच तुमी परिस्थिती पळयल्या. आय थिंक इमिजिएट हांगासर सोल्युशन काडप इज इम्पॉर्टंट. आनी ते काडटलो जाल्यार म्हाका दिसता एकदां MLA आनी PWD आमी मागता PWD कितें ताणें हांगा येवन हांगा इमिजिएटली कितें तरी सोल्युशन काडचें म्हणून. लोकल फ्रूट वेंडर्स व्हेजिटेबल वेंडर्स बी बसताले तेंचे फॅमिली बिझनेस की सगळे धंदे हरशीं म्हणून पाडूच पडले लोकांचे. जे हांगा कोण बारीक बारीक सारीक कितें कोण कितें करताले ते गेलेच. पूण मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार मेरशें येतलो कसो. एक तर तुका चिमला वचून येवचो पडलो. थंय कन्स्ट्रक्शन हॅपझेडली चालू आसा त्यामुळे थंय ट्रॅफिक जॅम जाता अप टू 1 एंड. ह्या सायडींतल्यान कालापूरच्यान येतलो जाल्यार त्या सायडाच्यान तीच परिस्थिती आसा. पूण मेरशेकारांनी स्वताचो रस्तो सोडून भितर येवप कशें हो व्हडलो प्रश्न आसा. एक गजाल तुमकां सांगता. गोंयच्या सरकारान आज पर्यंत 40,000 कोटी मोडले. आनी हे मोडले कित्याक म्हणटा कारण आमी रिणान आसा. गोंयचे सरकार रिणान आसा. आमचें मत अशें आसा की सरकारान हे पयशे सगळे डेव्हलपमेंटाक वापरल्या काय ना अशेंच धरूं येता न्हय. आतां 40,000 कोटी जेन्ना वापरले तेन्ना ह्यो सगळ्यो बिल्डिंग्यो रोड ब्रिजीस सगळे तुमी बांदले. आमी आज मेळशे उबे आसा दाखोवपाक की कशा पद्दतीन उदक भरलेलें आसा तें. आतां तुमकां सांगता 1 वर्स पयलीं मायकल म्हणून आमगेलो मेळशेचो रहिवाशी ताणें कंप्लेन केल्ली खंय डिझास्टर मॅनेजमेंटाक की बाबा पळया ज्या पद्दतीन ही कोर्टाची बिल्डींग शेतान जी बांदिल्ली आसा ताज नंतर जे उदक सोक करून घेताले शेत ताका त्या उदकाक वचपाक वाट ना आनी हॅझार्ड क्रिएट जावं शकता. तातूंत लोकांचे लायफ वचूं शकता. आतां म्हाका बाबान एक सांगा हांवें कालूच म्हणिल्लें दीस इज द बिगिनींग. मेळशेकार बुडोवन मरपाक सुरवात जातली हाजें हें प्रत्यय आतां हें सुरवात हांगाच्यान सुरू जातलें. लक्षांत दवरा की जितले पयशे मोडल्या ते मागीर ब्रिजां खातीर आसूं रस्त्यां खातीर आसूं खंयच्यो बिल्डिंग्यो बांदिल्ल्यो आसूं सरकारान ताचे दोबरात तिबरात प्रायस वाडयले एस्केलेट करून. आनी दुसरी गजाल वता थंयसर मुद्दम पळय रस्ते पेड्यार जावन पडल्या. खंयसर उदक ब्लॉक जावन पडल्या. संपूर्ण गोंयान उदक ब्लॉक जावन पडल्या. हाज्या पयलीं जेन्ना डेव्हलपमेंट नाशिल्लें पळय तेन्ना अशी बुट्टी येनाशिल्ली बाबा. BJP सरकारान जे डेव्हलपमेंट केला पळय ते फक्त बिल्डींग दाखयता पण उदकाच्या बाबतींत तांच्यांनी मात विचार करूंक ना. कित्याक खबर आसा हे BJP वाले हांव देवा कडेन मागता बुडोवन मेले पुरो म्हणून ह्या उदकान. कारण हांच्यांनी लोकांची परिस्थिती आज ही बुडोवन मारपाची केल्ली आसा. कित्या खातीर ह्या चोरांनी पयशे चोरून खाले. लोकांच्या गरीब जनतेचे पयशे चोरून खाले. आज आमकां मेळशेकार आमी दोगूच जाण येवं आमी आतां एमर्जन्सीन आयल्या कळ्ळें न्ही. इनडिफरन्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आमी मेळशेकार म्हणून आयल्या दाखोवपाक फक्त हे मेळशेन कितें चल्लां तें. आज हे दाखोवन दिता की हे सरकारान सगळें चोरून खाला. पंचायती जबाबदार आहा तितलीच. आज तुमकां सांगता गॅबी सर म्हणून ताच्या घरान फूल उदक भरले. कारण कित्याक ड्रेनेजी हांच्यांनी सारक्यो करुना मरे. ड्रेनेज म्हणटा ती पावसा खातीर तयारी आसता न्ही की उदकाक वाट दिवपाक जाय उदक वचपाक जाय सारकें. त्यो ड्रेनेजी बांदल्या त्यो बंद पडल्या खंय क्लॉग जाल्या. क्लिनिनेशन कित्याक ना. आज म्हज्या घरान येदो व्हडलो होणको पडलो अचानक म्हगेली आवय भितर गेली. हाजो अर्थ कितें खबर आसा. जर उदकाक जर वाट दिल्ली वेवस्थीत वचपाक न्हय जाल्यार हे अशा पद्दतीचे हे डिझास्टर जावचें नाशिल्लें. आज हांव मुद्दाम विचारता तुमच्या माध्यमाच्यान डिझास्टर मॅनेजमेंटान कितें केलें. डेप्युटी कलेक्टरान कितें एक्शन घेतली आनी तुगेल्या चीफ मिनिस्टरान आतां पर्यंत कितें इन्स्ट्रक्शन दिलें आपल्या सरकाराक की बाबा जेणे करून मेळशेकारूच न्हू तर संपूर्ण गोंयान हे उदक जें भरलां ताच्या पासून लोकांक कशें वाटोवपाक जाय मातशें सांगा. अमित बाब आनी एक गलवट तुमी आतां पळया हे जे डंपिंग केला पळय हे सगळो हो जो रस्त्याचेर एब्रीज हांगा एक कलवट आशिल्लो एक कलवट थंय आशिल्लो. ह्या कलवटाक दोनांयचेर तांणी हो रस्तो वयर काडटा आसतना सगळी माती हाडून ती आनी रबल हाडून हांगा उडयले. म्हाका दिसता एक PWD बारीक सारीक प्लॅनिंग आसपाक जाय. आज तो रस्तो वयर काडटा आसतना तांणी मेन रोड जो मेळशेचो आसा तो बुडयला. हे बुडयता आसतना म्हाका दिसता मेळशेकारांक बुडयला. आनी हे करता आसतना जशें तनुज बाब म्हणटा तशें वेर इज डिझास्टर मॅनेजमेंट वेर इज आर MLA वेर इज द पंचायत. आमी हांगा येवन हे आज दाखयता ताचे पयलीं म्हाका दिसता पंचायतीन लास्ट 4 दीस जाले हांगा उदक भरता. काल पावसान चड उदक भरिल्लें आज पावस कमी आसा म्हणून आज खूब उदक आसा. आनीक जर थोडो पावस पडलो भरती आयली की 1.5 फूट जातले.
सगळे कचरो जो थंय डंप करता. मेरशे हॅज बिकम अ गार्बेज ग्राउंड, नॉट जस्ट हियर, इफ यू सी द एंटायर थिंग. जो पर्यंत हायकोर्ट मॉनिटर करताले तो पर्यंत हांचेर बडी मारताली. मेरशे आनी ज्यो पंचायत ज्यो आसा दोनी, त्यो पंचायती हांगा फक्त गार्बेज सध्या जाल्या. देर इज कोणाच्या सुयेर सुद्दां कोणा पडून गेल्ले ना. पंचायत आर बींग कंट्रोल बाय डिफरंट पीपल. पंचायत फक्त नांवापुरत्यो आसा आनी त्या खातीर लोकांचे कोणाक पडून गेल्ले ना. सिमिलरली आय विल रेज वन मोर इशू ऑफ दीस सिग्नल, द स्मार्ट सिग्नल दीस गव्हर्मेंट हॅज मेड. मेरशेच्यान जर पणजे वतलो जाल्यार 20 सेकंडाचो एक पॉयंट आसा. 20 सेकंड सिग्नल मेळटा. म्हणजे मेरशेचो हो जर मेन रोड आसलो आसुनूय मेरशेकारांक 20 सेकंड मेळटा हांगाच्यान त्या सायडीन वचपाक. एंड वेन दीस इज ऑन, हे सिग्नल आनी हे सिग्नल ऑन आसना, स्ट्रेट सिग्नलूय ऑन आसा. सो हाव इट इज स्मार्ट सिग्नल वेन यू आर गोइंग टू कट इन टू दॅट सिग्नल. खंयच्यान कोणेय हाडून मारूंक शकता. हे म्हाका जे स्मार्ट सिग्नल इन्स्टॉल करता तांकां कळना अशें ना. पूण देन इफ पीपल फॉल्टर देर, देन ओन्ली दे मेक मनी. कित्याक हो प्रायवेटायज केला, हो सिग्नल जो आसा हो प्रायवेटायज केला गव्हर्मेंटान. एंड द अमावंट इज शेअर्ड बाय द प्रायवेट ओनर विथ गव्हर्मेंट. आणि ते करतलो जाल्यार मुद्दाम डिफॉल्ट करप. सो मेरशेकारांक आनी जे चिमलचे लोक येता दे हॅव टू क्रॉस ओवर टू पेंजीम. वेन दे क्रॉस ओवर, वेन द फ्रंट व्हेकल इज कमिंग, थंय रेड जाता. रेड जाता म्हणसर तो क्रॉस करतात ताका AI ऑपरेटेड सिग्नलांतल्यान फायन येता. दिस इज द वे गव्हर्मेंट इज फ्लिसींग गोवा, फ्लिसींग गोवन्स. आनी मोर पर्टिक्युलरली जे आमचे कालापूरचे आनी मेरशेकार जे चिमलचे जे लोक आसा तांकां हो त्रास करपाक जबाबदार आसा. आतां ऑफिशियली हांव कंप्लेंट करतलो. आता तुम्ही थंय पळयल्यार तुमकां कळटलें. वी वील आस्क द ट्रॅफिक डिपार्टमेंट टू इमिजिएटली चेंज द सेटिंग ऑफ दीस सिग्नल सो दॅट मेरशेकार आनी चिमलकार जांणी आपले सॅक्रिफायसीस केले आपली शेतां दिवन हांगा हे रस्ते बांदपाक, तांकां पयलो रायट मेळटलो की दे शूड ऑल्सो गेट अ रायट ऑफ पास टू कम टू पेंजीम सिटी. आनी एक गजाल तुमकां सांगता, जे स्मार्ट सिटीचे काम थंय चालू आशिल्ले पळय ताजो जितलोय जो कचरो डेब्री जी जाल्ली पळय ती हाडल्या आनी हांगा उडयल्या, मेरशेन हाडून उडयल्या. आनी ताज्या कारणामुळे हे भरला सगळें पळय. आमी कितें डंप, आमी कितें बेळशेकार म्हणजे कितें बाबा हे रे स्क्रॅप जाल्या रे, डंप यार्ड जाल्या आमी ही प्लेस मुद्दम पळय तुमकां दाखयता. तुमच्या नजरेक येवनी म्हणून दाखयता. हे मुद्दम पळय दाखयता हांव. हे जर सोल्युशन काडले ना न्ही, आय थिंक वी विल हॅव टू कलेक्ट पीपल. आतां आमी एक्चुअली लोकांक आज टायम ना, इमिजिएटली आमी आयले पावस जाल्यार लोकांक जाणट्या मनशांक आमी सांगू ना. बट इमिजिएटली आय थिंक इफ द सोल्युशन इज नॉट फाउंड टू दीस, मेरशेचो रस्तो बंद करपाक लोक येतले, आमी एकठांय करतले. एवरी टायम तुमची जेन्ना ग्रामसभा जाता पळय तेन्ना हो इशू येता, पूण सोल्युशन कांय जायना. पंचायत फक्त काम करपाक, फक्त इलिगल कन्स्ट्रक्शनांचेर पयशे कलेक्शन हे सगळें करपाक पंचायत घुसल्या. पंचायत इज नॉट इंटरेस्टेड इन डेव्हलपमेंट ऑफ मेरशे. अदरवायज पंचायत वूड हॅव बीन द फर्स्ट पर्सन. पंचायत पीपल सरपंच आसूंक जाय आशिल्लो हांगा हें सोल्युशन काडपाक. हांगा एक ट्रॅफिक ऑफिस दवरूंक जाय आशिल्लें ताणें. आनी लोक बंद पडटा बाबा तांकां ट्रॅफिक एक बंद कर एक सायड सोड अशें करून करपाक जाय आशिल्लें. बट दॅट इज नॉट बींग डन. दॅट मीन्स पंचायतीक पडला खंय. पंचायत फक्त तुमकां खबर आसा कित्याक आसता. आनी पर्टिक्युलरली मेरशे चिमला तुमच्या नदरेन कितें सोल्युशन आसा हांगा? हे सोल्युशन काडटलो जाल्यार हो रस्तो एक तर ऊंच करूंक जाय आशिल्लो. आतां कलवर्ट बांदूंक जाय आशिल्ले. द प्रॉब्लेम इज हे जे पॉंड आसा हे हाका मरे कलवर्ट्स आशिल्ले पयलीं. आमी हांगा गरोवपाक येताले तर आमकां खबर आसा थंय कलवर्ट आशिल्ले, हांगा 3 कलवर्ट आशिल्ले, थंय कलवर्ट आशिल्लो. हो तो रस्तो बांदता आसतना तांणी वयर काडलो. उदक वतलें खंय? उदक हॅज टू कम, इट हॅज टू फायंड अ वे. थंय कोर्ट बांदलो. कोर्ट बांदता आसतना परत शेतान माती घाली. थंय कमळां जाताली. ती कमळां आतां हांगा इल्लीं उरल्या, थंय ना. कारण थंय परत थंय इतली घाण जाल्या, इतली माती भरल्या की सगळें उदक येवन हांगा एकठांय उरता. सो दीस वॉटर हॅज टू फायंड इट्स वे टू अल्टिमेटली द क्रीक. बट त्या क्रिका कडेन वाट पावतलो जाल्यार वाट आसा तरी खंय. सो वाटो बुडयल्या, थंय बांद बुडयल्या, थंय हांगा शेतां बुडयल्या. हांगाच्यान थंय पर्यंत शेतां बुडयत आसा. जो तो येता शेतां बुडयता, पंचायत एक्शन घेना. पंचायतीक एक्शन न घेवपाक कारण कितें आसा तें आनी हांवें सांगपाची गरज ना. दॅट इज द प्रॉब्लेम टुडे. थँक्यू. प्री मॉन्सून जे वर्क आसता पळय ते जावन अशें दिसता तुमकां? आनी कसलेच वर्क जावना हांगा. प्री मॉन्सून, पोस्ट मॉन्सून, ताच्या पयलीं ओन्ली वन वर्क वीच गोज ऑन हियर इज टू कलेक्ट बाय अलाविंग इलिगल कन्स्ट्रक्शन. हाज्या भायर आनी कांय जायना. हे मरे म्हाका ल्हानपणांतली याद येता. ल्हानपणांत 1.5 फूट येताले. ल्हानपणांत गरोवपाक येताले कुल्ले आनी पंचायत कोण कामारा तें खबर ना. सगळ्यांक खबर आसा. हनुमान पार्टनर आहा भितर. कल्ले चांगले रे. अशेंच कर. हांगाचेर म्हाजी पण तसो येयलो.